Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जीवन आवश्यकचे वितरण आसुनी, शेतकारांक मदत दिवपाचे आसुनी आणि महत्वाचे म्हणजे परीक्षेचे नियोजन आसुनी गोय सरकारान गोंयकारांक बरी सेवा दिवपा खातीर प्रामाणीक यत्न केल्यात. प्रामाणीकपणान केल्ल्या कामाची जनता जनार्दन दखल घेताच आणि हाचीच प्रचिती हाल्लीच जाल्ल्या जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेंतल्यान आयल्या. लोकशाहीच्या ह्या महत्वाच्या वेंचणुकेंतल्यान बरो प्रतिसाद दिला. गोंयकार हो सदांच उत्साही, आशावादी आणि सकारात्मक जावन आसा. गोंया भितर नकारात्मक, विघटनवादी आणि देश विरोधी शक्तीक केन्नाच थारो मेळना हे त्रिवार सत्य परत एक फावट अधोरेखित जाला. सैमाचो सांबाळ करता आसतना विकासाच्या मळार गोंय फुडें पावलां मारची हाचीच राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव जापसालदारकी घेता. नरेंद्र मोदीजी हांणी देशाक आत्मनिर्भर भारत करपाचो आमकां सगळ्यांक उलो मारला. स्वभाषा स्वसंस्कृती हाचो आमकां अभिमान आसाच, पण ताच्याच वांगडा गरज आसा ती स्वक्षमता वळखून स्वयंपूर्ण जावपाची. म्हणूनच हांवें आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या म्हज्या आव्हानाचो हांव पुनर्विचार करता. आमी पळयता की आमच्या गोंयचो सैमाचो आशिर्वाद आसा. आमची जमीन सुपीक आसा, आमच्यो न्हंयो आनी उदकाचे स्त्रोत संपन्न आसा. तरी आमी फुलां, फळां, भाज्यो आनी हेर जीवन आवश्यक वस्तू खातीर शेजाऱ्याच्या राज्यांचेर अवलंबून आसात. अशें म्हणटात की वायट काळातूय आमकां बरी शिकवण दिता. महामारीक लागून शेजाऱ्याच्या राज्यांतल्यान येवपी येरादारीचेर निर्बंध आयले आनी आपसूकच गोंयांतल्या मागणेचो ताण वाडलो. पण आमच्या तरणाट्यांनी आनी श्रमजिवींनी हार मानूंक ना. स्वताच तांणी भाजीपाल्याची लागवड करपाचो ध्यास घेतलो. अनेक तरणाटे दूध वेवसायीक जाले. अनेक गोंयकार हे स्वयंपूर्ण गोंय कार्यावळ हीच मोख दवरून चालीक लायल्या. हांगासल्यो महिला, हांगासले तरणाटे, हांगासले कलाकार, हांगासले विद्यार्थी, हांगासले होतकरू उद्योजक ह्या सगळ्यांचो स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाच्या चळवळीत हातभार लागचो हाचो हांव उलो मारता. आयज अनेक जाणांक प्रश्न पडटा की आमी हे गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स येद्या व्हडल्या दबाज्यात कित्याक मनयता. आमचे गोंय हे देशाचे गिरेस्त दायजाचे प्रतीक जावन आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज हांच्या चरण स्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या भूमीत नव्या पिळगेक राष्ट्रवादाकडे आकर्षित आणि प्रेरीत करपाची ताकद आसा. ह्या आमच्या पर्जळीत इतिहासाची उजळणी करून आमकां गोंयचो फुडार घडोवपाचो आसा. आमी गोंयच्या नव इतिहासाच्या एका म्हत्वाच्या टप्प्यार पावल्यात. फाटल्या 59 वर्सांचे सिंहावलोकन करून फुडल्या वर्साची आणखी वाटचाल करपा खातीर वेळ आयिल्ली आसा. जण एकलो गोंयकार जेका ह्या मताचो आसा. आमी ह्या दायजाचो, संस्कृतीचो, अभिमानाचो तो गोंयकार नवगोमंतकाचो निर्माणाच्या वाटेर जावन आसा. सुविद्य, सुसंस्कृत, सुविचारी, प्रगतीशील, उद्यमशील अशें गोंय आमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान घडप शक्य आसा. येयात सगळे मतभेद विसरून आमच्या गोंया खातीर एकटे जावया. एक स्वयंपूर्ण गोंय आनी एक भांगरायें गोंय परत आमी घडोवया. In spite of all odds, government has not stopped the path of development. Our government is continuously striving to be industry friendly by bringing out new innovative schemes for the different industries. I am striving to make Goa garbage free by constantly improving our existing waste management facilities and bringing them to global standards, which will enable Goa to retain its pristine beauty. तातूंत भितर अटल सेतूचो उल्लेख करतलो हांव. न्यू 4 लेन जावं, 6 लेन जावं, फ्लायओव्हर जावं, अशी जे भरीव चौफेर अशी
जो डेव्हलपमेंट चालू आसा गोंय राज्यांत ते कमीत कमी 25 ते 30 हजार कोटीचें काम चालू आसा. हेंच्या खऱ्या अर्थान श्रेय जे आसता जे वयता ते आमच्या स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर हांकां. IIT NIT सारखे जे अत्यंत गरजेचे अशें जे संस्था हांगा हाडपाचें श्रेय तांकां वयता, जेचें काम आज चालू जाल्लें आसा. अशें अनेक कडेन अनेक करता आसतना जे गोरगरिबांचो विचार करूं म्हणटा असो जे कितें गोंयाक जाय, जे कितें गोंयची जनतेक जाय अशें सगळो विचार करून तेमी सगळ्यो त्यो पर्यंत आयज अनेक गजाली हांगा चालू केल्ल्यो आसा. तितूंत अनेक स्किमी आसतल्यो, जावं त्यो लाडली लक्ष्मी आसूं, घरा आदार आसतले किंवा भुरग्यांक कंप्युटर दिवपाचें आसता, अशें अनेक हें आसा ज्यो स्किमी आयज खऱ्या अर्थांनी जाय आशिल्ल्यो अश्यो लागू केल्यो. तर शिक्षण हे आपली स्वतःची ओळख निर्माण करपाचे माध्यम जावन आसा आणि शिक्षण जालेत म्हणटकीर आपल्याक खंय तरी नोकरी मेळटली अशाचो भाग ना. कारण त्या शिक्षणाच्यान मनीसपण जगयता. जे मनीसपण त्याच डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जे सगळे स्वातंत्र्यवीर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना सुद्धा आम्ही याद करपाची गरज आसा. कारण ती मिलिटरी फोर्स त्या वेळाचेर आमचे हे सगळे पोर्तुगीज जे झोगरांक मुक्त करपा खातीर तांचो योग्य निर्णय घेतलो आणि निर्णय घेत असताना आम्ही खूप शाबूत रावप हे खूप महत्वाचे आसा. आणि म्हणूनच हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा आणि खास करून आमच्या माणकुली भुरगीं आसात की शिकून मोठे जावपाची स्वप्न ही पळोवपाकूच जाय, पंख मारपाचे स्वप्न पळोवपाकूच जाय. पूण त्याच बरोबर आम्ही जर शिक्षण हे फक्त पोट भरपाचे माध्यम किंवा जर आम्ही फक्त हे शिक्षण आपल्या पैसे कमोवपाचे माध्यम जर अशें कोणाक जर दिसता जाल्यार अत्यंत चुकीचे आसा. तेजे परीकडेन आनी कितलेशे 7 जन्म जोडून दवरपा खातीर आमचे कडेन वेगवेगळे माध्यम आसात. सुटके झुजाऱ्यांक परत एकदा नमन करता आणि सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा करता आणि कळवळ्याचो उलो मारता. संसार बंद जावंक शकना. खरे कोविड अजून वचूंक ना. गर्दी करप टाळात, मास्क बांदात आणि सामाजिक अंतर दवरात. वेळच्या वेळार शाबू लावन हात धुयात. ह्यो गजाली करपाक विसरू नाकात. वॅक्सिन वाटेरूच आसा पूण आमी जतनाय घेवपाचें बंद करूंक शकना. नवे वर्स आमचे पेडण्या वाठारांतले आमचो फ्रीडम फायटर आमचे स्वर्गवासी आणि शहीद जाल्ले बापशंकर गाड, सेनापती देसाय, आनंद पावसकर अशा कित्येक स्वतंत्र सैनिकांनी बलिदान दिले आणि गोंय मुक्ती करून. आज जो स्वतंत्र सैनिकांनी जो त्याग केला, बलिदान दिला आणि आमचे गोंय जे स्वतंत्र केला हे केन्ना विसरू शकणार. आज त्या फ्रीडम फायटरांनी जे स्वतंत्र आणि गोवा मुक्ती दिन दाखयला त्याच्या खातीर आज आमी कॉन्स्टंट जावपाक पावले, आमदार जावपाक पावले, मंत्री जावपाक पावले. मुक्त जावपा खातीर आमचे खुबशे स्वतंत्र सैनीक गोंयचे तशेंच आमचे शेजारच्या राज्यांतले लोक तेंच्यांनी आपलो त्याग करून सॅक्रिफायस करून आमकां हो आयचो दीस पळोवपाक दिलो. आनी तेंचो उगडास म्हणून आयज आमी गोंयभर हो गोवा मुक्ती दिन साजरो करता. हेंकां पिकासांव जाता अरे अशेंच काम उरलां ते 1.5 वर्स जाल्यार आमी आड पडले. तुम्ही कित्याक तुमी आसतना काम करूना? तुम्ही कित्याक फक्त इलिगल मायनिंग करून मायनिंग बंद उडोवन आज सुद्दां आमी त्रास भोगता. एकूच उदाहरण दिवपाक अशें हांव अनेक वस्त काडपाक शकता. आज 60th लिबरेशन डे म्हूण आज हांव काडपाक सोदना. एकूच सांगता, तुम्ही कर्मां केलेली, तुम्ही जी मांडावळ केल्ली ती आज आमी भोगता. आमी तें क्लियर करता म्हणून आमकां त्रास पडटा. बेश्टे पॉझिटिव्ह जाया, नुस्तें ओपोज करपा जाय म्हूण करनाका. आनी तेन्ना निकाल तेजो खूब बरो येतलो.